आमच्या सगळ्या बांदवडीच्या बालवाडीनी आम्ही तांकां विचारले की तुमकां कितें जाय काय म्हणून, आणि तांच्यांनी आमकां सांगलेलें की मिक्सर जाय म्हणून. मिक्सर आमकां खूब गरजेचें आसता म्हणून. आणि विलेज डेव्हलपमेंट कमिटीच्या फंड्साच्या अंडर आम्ही सगळ्या बालवाडींक मिक्सर प्रोवाइड करून दिल्ले. हे सरकारान करपाच्यो जबाबदारीची कामां तुम्ही कितें करता जाल्यार एक इमारत जेन्ना बांदता त्या इमारतीचे सगळ्यात महत्वाचे कितें गजाल आसता जाल्यार ते फाउंडेशन. फाउंडेशन जर बरें आसत जाल्यार इमारत बरी उरता, घट जाता. आणि ते तुम्ही करता. आमचे ल्हान माणकुले भुरगे तांचे फाउंडेशन घालपाचे काम तुम्ही करता, आणि म्हणूनच मागीर आमकां बरे घटमूट नागरीक मेळटा. पूण सरकार कितें करता? पूण सरकार कितें करता? जे कोण फाउंडेशन घालता तांकां अशें हांगा बसयता, तांच्या प्रश्नाकडे लक्षूच दिना. सरकाराक बरे नागरीक घडलेले नाका, कारण बरे नागरीक घडले जाल्यार बरे राजकारणी निवडून हाडटले आणि हांकां सगळ्यांक घरा वचचें पडटलें. आणि त्याच खातीर तुमच्या प्रश्नांकडे सरकार काळजीपूर्वक केन्नाच विचार करना. हांवें खुबश्यो बालवाडी पळयल्या. खंयच्या खंयच्या बालवाडीन तर कांयच सुविधा ना. अश्यो कितल्योश्योच बालवाडी आसतल्यो. खोपीन बालवाडी आसा, खोपीन हांवें पळयल्या, आमच्या गांवांत आसा. म्हणजे सरकाराक ह्यो बालवाडी सुदारपाचे मातूय पडलेले ना. सरकाराक शिक्षण क्षेत्रान बरें काम करपाचे मातूय पडलेले ना. आणि त्या खातीर बालवाडी सारक्यो जायना, आणि ज्यो सरकारी प्राथमीक शाळा आसा त्योय सारक्यो जायना, त्योय थंय साधन सुविधा मेळना. एक एक बाई 4-4 वर्गांत शिकयता. कितें फटींगपणां जाल्ल्या? म्हणजे पयलेचो भुरगो जेन्ना पयलेच्या वर्गांत बसता, एकूच वर्ग आसता, एकूच बाई शिकयता. पयलेचो भुरगो पयलेच्या वर्गांत बसून जेन्ना बाई चवथेच्या भुरग्याक सिलेबस शिकयता तेन्ना तो पयलेचो भुरगो चवथेचे सिलेबस पयले नासतना शिकता, आणि चवथेचो भुरगो पयलेचे सिलेबस चवथे खेपे शिकता, कारण तो थंयच बसलेलो आसता. ही परिस्थिती करून उडयली आमगेली सरकारान. ज्या सरकाराक शिक्षणाचे मातूय पडून गेले ना ताजे कडल्यान तुम्ही अपेक्षा करूकच नाका की तुमगेल्यो मागण्यो पुराय जातल्यो म्हणून. म्हाका अभिमान आसा तुमचो की तुम्ही हांगा तुमच्या हक्का खातीर बसल्या, कारण हक्का खातीर झगडटा तोच खरो नागरीक. आणि तुम्ही आज हक्का खातीर बसल्या हाजी देख आमचे सगळे माणकुले भुरगे घेतले, आणि मुखार तुमचे कडल्यान शिकतले की आपल्या हक्का खातीर आपणें फुडें सरपाक जाय, आपणें झगडपाकूच जाय. आणि जो नागरीक आपल्या हक्का खातीर झगडटा तोच देश फुडें व्हरपाक शकता. अरविंद केजरीवालान जेन्ना दिल्लीचे असेंब्ली इलेक्शन आशिल्ले तेन्ना सगळ्या अंगणवाडी बाईंक एकठांय हाडून तांची बसका घेतली, तांचे प्रश्न जाणून घेतले, आणि त्याचे उपरांत निवडून येतकीर सगळ्या अंगणवाडी बाईंचे शिक्षकांचे वेतन सॅलरी आसा ती डबल केली. कारण तांकां खबर आसा शिक्षण मळाचेर सगळ्यांत चड जर पैसे कोण खर्च करता बजेटांतले जाल्यार ते आम आदमी पार्टीचे दिल्लीचे सरकार. हांव स्वता दिल्लीन फिरला, आणि अश्यो बऱ्यो बऱ्यो शाळा बालवाडी हांवें पळयल्या की भुरग्यांक उमेद येता शाळेन भितर येवपाक, बालवाडीन भितर येवपाक. ही साधन सुविधा आमी तयार करपाची गरज आसा, आणि ही साधन सुविधा जर मेळपाक जाय जाल्यार खंय तरी भ्रष्टाचार सोंपोवपाची गरज आसा. आणि तो भ्रष्टाचार
तुम्ही सगळी मिळून चोपयतली हाचो म्हाका विश्वास आसा. ह्या विश्वासाचेर हांव तुमकां सांगता की तुमकां आमचो पुराय तेंको आसा. आम आदमी पार्टी आमी सगळे जाण हांगा पदाधिकारी हांगा आसा ते तुमच्या मागण्यांच्या फाटल्यान आसा. जो पर्यंत तुमच्यो मागण्यो पुराय जायना तो पर्यंत आमी तुमच्या बरोबर आसतले. अरविंद केजरीवाल फुडले फावट जेन्ना गोंयान येतले हांव मुद्दाम जावन तांकां रिक्वेस्ट करतलो की तांच्यांनी तुमचे कडेन येवचे, तुमचे कडेन संवाद सारचो आनी तुमचे प्रश्न जाणून घेवचे. इतलेंच म्हणटा. तुमकां आमचे कडल्यान जर कितेंय मदत जाय जाल्यार आमी तुमच्या खातीर आसतले हाची तुमकां खात्री दिता. आनी परत एकदा तुमकां सगळ्यांक पांया पडटा कारण तुमी एक मोठें काम करता. नमस्कार म्हाजो तुमकां. हे आंदोलन अशेंच चालू दवरा कारण आमकां तुमचे कडल्यान पळोवन देख घेवनशी दिसता आनी तीच देख सगळ्या जनतेन आनी माणकुल्या भुरग्यांनी आनी तरणाट्यांनी गोंयभर घेवची की आपल्या हक्का खातीर झगडपी ह्या सगळ्या बाईंचो आमकां अभिमान आसा म्हणून. देव बरें करूं. तुमकां सगळ्यांक नमस्कार. हांव नोनू नायक अभिमानान सांगूंक सोदता तुम्ही आयज हांगा बसल्या पूण जेन्ना 30 वर्सां पयलीं अखिल गोवा अंगणवाडी कर्मचारी संघटना जाल्ली ताची मुहूर्त मेळ जेन्ना रोवली गेली तेन्ना व्हिक्टोरिया फेर्नांडीस ही त्या अंगणवाडी संघटनेची अध्यक्ष आसली आणि त्या संघटनेचो जनरल सेक्रेटरी हो मनीस नोनू नायक आसलो. नेत्रा गावठणकर सेक्रेटरी असले. ताच्या नंतर मुक्ता नायक अध्यक्ष झाले. बाब कालिदास बोरकर, शेखर खांडेपारकर आणि हांव नोनू नायक कामगार प्रशिक्षण केंद्राच्या अधिपत्याखाली 91 ही संघटना स्थापन झाली आणि त्या संघटनेचा हांव पयलो जनरल सेक्रेटरी असलो. कदाचित तुम्ही म्हाका वळखना आसतली पूण आयज ज्या पद्दतीन तुम्ही बसल्या त्या पद्दतीन त्या वेळाच्यो मागण्यो आणि आज 30 वर्सां पर्यंत ज्यो मागण्यो प्रलंबित आसा त्यो प्रलंबित मागण्यो आम आदमी पक्षाचे सरकार येयल्यानंतर पूर्ण करपाचो प्रयत्न हे सगळे जे आमचे नेतृत्व आसा ते करतले हे तुमकां अभिवचन दिता. कारण या सरकारान अजून पर्यंत ह्यो तुमच्यो मागण्यो कित्याक मान्य केल्यो ना हो पयलो प्रश्न आसा. आयज सर्वसामान्य जी बायल मनीस आसा ती संवसाराचो रथ चलयता. माणकुल्या भुरग्यांची जडणघडण जी इल्लीशी भुरगीं आमच्या बालवाडीन येता तांकां घडोवपाचो प्रयत्न तुम्ही करता. ज्या पद्दतीन ल्हान भुरग्यांक ज्या पद्दतीन तुम्ही शिक्षण दिता त्या पद्दतीन ती भुरगीं फुडें वता. म्हजे मित्र सुरेल बाबान सांगले पयलेचो भुरगो चवथेचे शिकता, चवथेचो भुरगो पयलेचे शिकता. म्हणून ज्या भुरग्याची जडणघडण तुमच्या हातींतसून जाता सरकार ज्या पद्दतीन तुमकां कामाक लायता त्या कामाचो मोबदलो तुमकां मेळटा काय कितें. माझी मागणी आसा सरकारा कडेन की ज्या पद्दतीन सर्वसामान्य सरकारी नोकराक जी सॅलरी मेळटा त्या पद्दतीची सॅलरी तुमकां मेळप अत्यंत गरजेचें आसा. हांव आतांच अभिवचन दिता. जर अरविंद बाब केजरीवालाच्या माध्यमांतसून गोंयान आम आदमी पक्षाचे सरकार येयले तर येणाऱ्या सरकाराच्या माध्यमांतसून अंगणवाडीचे जे प्रलंबित प्रश्न आसा ते सोडोवपाचे आमी प्रयत्न करतले. तुम्ही आयकलां आसतले की केजरीवाल सरकारान जे दिल्ली मॉडेल जो आसा तो दिल्ली मॉडेल गोंयान हाडून तो इम्प्लिमेंट करपाची जापसालदारकी आमी तुमकां मुखार उतर दिता. कारण एकूच सांगता लोक अपप्रचारांक बळी पडो नाका. आमी म्हणटात अरविंद केजरीवाल मरे दिल्लीकसून येतलो आनी हांगा कितें करतलो. पूण हांव एक सांगूंक सोदतां अरविंद केजरीवाल हो मनीस आम आदमी पक्ष ही पार्टी पूण लक्षात दवरा अरविंद बाब केजरीवालाच्या वैचारीक माध्यमांतसून जो विचार आयला तो विचार जो पर्यंत तुमच्या तकलेन तुम्ही घालिना तो त्या विचाराचेर तुम्ही जो पर्यंत विचार करिना तो पर्यंत गोंयान बदल जावपाक अत्यंत कठीण आसा. म्हणून सांगूंक सोदता आम आदमी पक्षाच्यो ज्यो ज्यो येवजण्यो तुमच्या मुखार आमी मांडल्या त्यो ज्या पद्दतीन दिल्लीन साध्य केल्या
त्याच पद्दतीन गोंयांत साध्य करपाचो प्रयत्न आमी करतले. ह्या तुमच्या आंदोलनाक आमी तुमकां सगळ्यांक तेंको दिता. तुमच्यो ज्यो मागण्यो सरकारी माध्यमांतून अजून पर्यंत प्रलंबीत आसा त्यो पूर्ण करपाचो प्रयत्न आम आदमी पक्षाच्या नेतृत्वातून करतले. पण जो पर्यंत ह्या सरकारच्या विरुद्ध तुम्ही जो लढो दिता त्या लढ्याक आमी सगळे तुमच्या फाटी आसतले हे लक्षात दवरा. कारण एकूच सांगू सोदता, आमी म्हणटा जेन्ना एक बायल मनीस जेन्ना रणरागिणी जावन भायर सरता तेन्ना ती कोणाकूच भियाना. दुर्गेन जेन्ना अवतार घेतलो तेन्ना व्हडल्या व्हडल्या राक्षसाचो निपात जालो. पूण आयज ह्या भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारी माध्यमांतून आज आमच्यो ज्यो भयणी आज आमच्यो ज्यो आवय हांगा रस्त्यार बसल्या त्या रस्त्यार बसपाक तांकां पळोवपाचो याद तांकां कित्याक जाली ना, आमकां याद कित्याक जाली. आमी फक्त इतलेंच सांगूंक सोदता, आमच्यो भयणी आमच्या आवय हांगा बसल्या पूण तांकां आमचें सहकार्य दाखोवप आमचें कर्तव्य जावन आसलें. पूण एकूच अभिवचन दिता, आम आदमी पक्षाचें सरकार येयलें तर तुमच्यो ह्यो प्रलंबीत मागण्यो पूर्ण करपाचो प्रयत्न आम आदमीचें नेतृत्व करतले ह्या बद्दल मात्तूय दुमत ना. पूण परत तुमकां एक मागणी करता, ह्या सरकारान तुमचेर जो अन्याय केला जर तो अन्याय जर निपात करपाचो आसा, तो अन्याय जर फाटी उडोवपाचो आसा तर येणाऱ्या निवडणुकीत आम आदमी पक्षाच्या नेतृत्वाक तुम्ही सहकार्य करतले आणि तुमच्यो ज्यो प्रलंबीत मागण्यो आसा त्यो पूर्ण करपाक तुम्ही आमकां सहकार्य करतले अशी आस्त आसा. देव बरें करूं. सगळ्यांना नमस्कार. गोंयांत म्हाका दिसता एकूच घर अशें आसचें ना जांचे तुमचे कामाची दखल घेवना ती. तुम्ही सगळीं जाण खरेंच तोखणायेचें काम करता पण केन्नाच योग्य ते तुमकां जे एप्रिसिएशन सरकारान मेळपाक जाय ते केन्नाच मेळूना. हे प्रत्येक घरान तुम्ही स्वता आपल्या कश्टान कितें सरकार तुमकां पावयता, कडधान्य आसता, जी बाळंतीण आसता, ल्हान भुरगीं आसता, निस्वार्थीपणे तुम्ही पावयता व्हरून, बरोबर. प्रत्येक जाण म्हज्या घरचो अनुभव घेतलो जेन्ना ल्हान बाय जालें आमी पावूना पण मुद्दाम म्हज्या हळडोणा थंय जी सेविका आसली बालवाडी ती मुद्दाम आयली, मदतीन आसली जी ती पावली घरा. अरे तुमचें हें आयलां कितें मूग आयिल्ले की चणे आयिल्ले वाटाणे येवन तुमी व्हरा. पण केन्नाच सरकारान ती दखल घेवना. फाटीं हांव म्हापशा रावपी, फाटीं म्हापशा जी अंगणवाडी आसा सादारण मायसर 19 अंगणवाडी म्हापशा आसा. म्हापशाची कोण आसा हांगा प्रतिमा येवपाचें दिसता वाटेर. तांचो एक आमी ठरयलो मुद्दाम सत्कार करचो म्हणून. जे अंगणवाडी बाई आसा, मदतनीस तुमच्या वांगडा आसता, एक हेल्पर, तांचो आमी ते सत्कार केलो. तांकां इतलें बरें दिसलें. 30 वर्सां 25 वर्सां सेवा करणारी मदतनीस आसली, सेविका ज्यो आसल्यो, बाई आसल्यो, ते केन्नाच कोणें दखल घेवना. तुम्ही अशें काम करता, बालवाडीक जालेच तुमकां सरकार कोविडच्या टायमार तुम्ही घरोघरी फिरता, बरोबर. तुमचेंय घर आसा, तुमच्या घरा भुरगीं आसा, पण तुम्ही कसली जिवाची पर्वा ना करता. तुम्ही त्या कोविडच्या टायमार लोकांच्या घरांत पावली. वेळ इलेक्शन टायम आयलो तेन्ना तुमचो उपयोग केला जाता. पण इतलं वायट दिसता. म्हाका एक सांगून आयलें, तुमकां एक अंगणवाडी बाईन सांगलें जेन्ना तुमची मिटींग आसता इतली खंताची गजाल, तुम्ही कितें च्या सामोसा दिता ताजेर तुमकां सायन मारची पडटा रेजिस्टरार. म्हाका तुमच्या अंगणवाडीचे स्टाफ ताणेंच सांगलें इतले आमकां ह्युमिलेट करता, इन्सल्ट करता. हांगा मिडिया आसा, सरकारा फुडें पावपाक जाय. सरकारी मिटींग सदांच च्या सामोसा खूब आसता पण जेन्ना अंगणवाडी मिटींग आसता तांकां हेल्थ सेंटरान आपयता म्हापशा, च्या आनी सामोसा घेतली तांचे रेजिस्टरार सायन मारून घेता. खूब तुमचे कडेन तशें जालां आसतलें. एक च्या घेता न्हू सायन. तुमच्या समस्या ताचो म्हाका जाणीव आसा पूर्णपणे. 4 वर्सांतल्यान कितें 1000 रुपया तुमकां इन्क्रिमेंट मेळटा, बरोबर. 5 वर्सान आता तें ना, 5 वर्सान 1000 रुपया, 500 रुपया 5 वर्सां. हे मिडिया कडल्यान सगळ्या गोंयच्या लोकांक कळपाक जाय. गोंयच्या लोकांक ते खबर ना, आमदारांक खबर ना, ते दुर्लक्ष करता. तांचो पगार 2-2, 3-3 वर्सांनी वाडटा, इतले ते फुकट दिता. आमी जेन्ना बायलांक फुकट दिता म्हणल्यार गृहादार दिता, लायट दिता, नोकरी दिता, तेन्ना हेच काँग्रेस आनी बीजेपी बाकीचे पक्ष हांगा नाका, पण सरकार चवताळे हे फुकट कितें दिता. तांचो इतलो पगार वाड जालो, इतले फॅसिलिटी मेळटा, तुमकां 4 काय 5 वर्सां 500 रुपया वाड मेळटा, इतलें काम करून.
सुरेलान मी सांगले, वाल्मिकी सांगले, सुरेलाने सांगले दिल्ली जो आमचा अंगणवाडी असा, पहिली म्हणल्यार अंगणवाडी बाई जी असा ती जी काम करता ताची आमी दखल केली, तांचो पगार वाड जालो. दुसरी तुमची समस्या ती म्हाका खबर आसा, तुमचो खुबशे तुमकां भाडे 1000 कितें मेळटा न्ही गांवांनी दिवपाक ते, पंचायतीन 1000 आनी शहरांनी 4000. सरकारान विचार करपा जाय, आतां 1000 रुपयाक तुका रूम मेळटा तरी खंय पंचायत क्षेत्रांत, पणजी अंगणवाडी आसा 4000 हांगा रूम कोण दितलो? तेन्ना तुमी आमच्या बॉसांतले काडटा बरोबर, तुमचो पगार तातूंतले काडटा. 1000 रुपया सरकारान दाखोवचे खंय मेळटा गांवांनी रूम, शहरांनी 4000 रुपया. म्हापशां मेळचो ना, पणजे ना, मडगांव ना, बाईन आनी हेल्परान पैसे घालपाचे आनी अंगणवाडी चलोवपाचे, आनी ती चलयत आसा. तेन्ना हो वेळ आसा, सरकारान दखल घेवपा जाय. तुमी इतली वर्सां सोंसली, 1.5 म्हयनो आनी काडपा जाय. तुमचो साथ जाय बरोबर. आतां जसो आमी अंगणवाडी बदल हाडला दिल्ली, तसो गोंय हाडपा जाय. तुम्ही मुद्दाम म्हाका म्हणजे ना, मुद्दाम फ्लायर जाल्यार तुमकां पावय ताका फोटो आमी म्हापशा जेन्ना सत्कार केल्लो तांकां मुद्दाम दाखयलो कसो बदल केल्लो, तो फोटोग्राफ दाखयले. वाल्मिकी म्हणून मागता तुमकां मुद्दाम फोटो पावोवचे तांकां म्हणून, कशें आमी बदल केला भुरग्यां खातीर, बाईची कितें सुविधा दिल्या. खूब कडेन अंगणवाडी रुमान टॉयलेट ना, बरोबर, टॉयलेट ना. अश्यो वेगवेगळ्यो समस्या आसा. तुमकां एक आश्वासन दिता, सगळ्या गोंयच्या लोकांचो तेंको जर आसलो आमच्या आम आदमी पार्टी बरोबर निश्चित आसतलो, तेन्ना तुमच्यो समस्याचो पयलीं आमी दखल घेतले. ज्यो तुमचे मुद्दे आसा ताजे नक्कीच सुटावा करतले. तुमचो बरोबर आमचो साथ आसा कायम, तुमचोय साथ जाय आमकां. तेन्ना तुमचे लागीं मागता, ज्यो तुमी सेवा केल्या गोंयकार, प्रत्येक गोंयकार तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. हो आंदोलन आमी तुमच्या बरोबर आसा, कितेंय गरज लागली फक्त आमकां कळोवपाचें तुमी, आमी तुमच्या बरोबर आसा. देव बरें करूं. म्हणजे आमच्या सगळे फॅमिलीचेर इतलो परिणाम जाल्लो आसा की सगळ्यांक खबर आसा कितें आसा. आनी तितून सगळ्या पार्टीचो लोक आसा, हांव सांगूंक शकना आनी हांवूय खंयच्या पार्टीचे तुमकां सांगूंक शकना. सगळे गोंयकार म्हणून आसा आमी गोंयकार म्हणून आयले, अंगणवाडी वर्कर म्हणून आसा. आनी आमी जी कामां करता ती सगळें हांकां खबर आसा आमी कितें कामां करता. तुमी आतां खूब कितें कितें सांगलें, आनीकूय सगळ्यांनी सांगलें. आमी बरें थँक्यू म्हणटा तुमकां की एटलीस्ट येवन सांगलें. पूण एट प्रेझेंट आमी जी 6 दीस हांगा आसा पळय, तेका लागून तुमी कितें करूं शकता तितलें आमकां सांगा. तुमी सांगा कितें जाय तें, आमी तयार आसा. तुमी उलटा सांगपा जाय, तुमी तुमी सांगा, आमी करपाक तयारी आसा. एक आमी हाडपा जाय सरकाराच्या फुडें तुमचे मुद्दे, गोंयकारा फुडें हाडपा जाय. खूब जाण म्हणटा अंगणवाडी बाई 12 घरां चल्ली. खूब जाणांक खबर ना सरकार तुमकां भाडें कितलें दिता चलोवपाक तें. मुद्दाम मिडिया जे भाव आसा तांच्या कडल्यान सगळे गोंयचे जनतेक कळपा जाय. गांवांत आतां 1000 रुपया खंय रूम मेळटा खंयच ना, पणजे 4000 मेळटा ना, ही एक समस्या जाली. दुसरी, तुम्ही सगळी स्त्रिया आसा, बायल मनीस आसा, खंयच टॉयलेटची सुविधा ना, हे मुद्दे आसा. बायला मनीस म्हणल्यार केन्नाय 12 वयता, जेन्ना तीच बायल मनीस 2:30 वयता तेन्ना कोण तुमकां सांगता? 2:30 तुम्ही आयतारा सुद्धा काम करता. कोविडच्या टायमार तुम्ही काम केला. कोण सांगना? सध्या कितें आसा, सरकारान बसल्या ते. आमी कितें करता, तुमच्या बरोबर साथ घेवन लोकां फुडें मुद्दे आनी सरकारा फुडें मुद्दे मांडटाय. सरकारान दखल घेवपा जाय, गोंयच्या जनतेन दखल घेवपा जाय. हांगा तुमी जी बायलां सगळीं बसल्या, तुमकां तुमच्यावर आमी आसा. तुमकां कितें मदत जाय ती तुमी नक्की एट सांगता. प्रेझेंट तुमी आतां सुद्दां ऑपोजिशन अशें हांव म्हणटा. सो तुमी सरकाराक आसा तेका सांगून आमकां आत्ताच्या इलेक्शनाच्या मागीर नाका, आतां कितें करूं शकता. तुका म्हयने हांव सांगूंक शकता, आमी सरकारा फुडें मुद्दे घातले, सरकार चलयता ते. आमी कितें करूं शकता, गोंयच्या जनतेन दखल घेवपा. हांगा प्रत्येक जाण जी बसल्या, कोणाची आवय आसा, कोणाची भयण आसा, कोणाचो भाव आसा, बायल आसा, सगळे गोंयच्या जनतेन मेळून एक ठराव करपा जाय. इतली बायल आतां रस्त्यार आयले कित्या खातीर? नोकऱ्यो विकतात 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख. कोण आपल्या आवय दागिने दवरता घाण. गोंयच्या लोकांनी शिटूक जावपा जाय. एक विचार करपा जाय प्रत्येक गोंयकारांक, प्रत्येक बायल मनीस रस्त्यार कित्याक आयल्याचें आसा. खंयच्या सरकाराक हे दृश्य आवडपा ना, पण सरकार वगीर रावता, तुमच्या फुडें येना. आतां गोंयच्या जनतेन दखल घेवपा जाय आतां. आनी गोंयची जनता मतदार म्हणटा तो राजा आसता, ताणें ठरोवपा जाय.
आमची आतां ही जी आसा पळय ती सगळी कितें म्हणटा आमकां इलेक्शना पयलीं जो न्याय दितलो तेंच्या फाटल्यान आमी आसा. सगळीं तशी म्हणटा. आमकां सरकार आमचे फुडें येवपा जाय आनी आमकां आतां मागीर न्याय जाय. आता तुमच्याकडे मागता आमचो दिल्ली जेन्ना सरकार आयलो पयलीं आमी मुद्दो घेतलो तुमचो अंगणवाडीचो. तुमी मुद्दाम तुमकां फोटो धाडटा सांजेवाळा धाडटा म्हणजे टिवीक सांगता तुमचे फोटो पळया म्हणून अंगणवाडीचे कशें आसा पळय तुमी पळया बदल कितें केला तो. थंय सुद्दां खूब वर्सां राज्य बाकीच्या पार्टीचे चलताले हांगा राजकारणाचें उलयना. तुमी प्रत्येक पार्टी आसते कांय हरकत ना लोकांचें हित जावपाक जाय. आमी कितें केलां तुमकां दाखोवंक शकता. तुमी मागीर निर्णय घेया कितें तें. हांगा सर इतले लोक 6 दीस बसला पळया टिकेटीक सुद्दां आमी फाटीशीर जाल्ली बरोबर. आसा. कळ्ळें? थोड्याची कळना पूण ती कितें करतली जाल्यार सरकाराक कळना. आमी बाबा बायलां बसला कित्याक बसता आमकां उमेद आसा हांगा बसपाक कित्याक आमी तुमचे पेमेंटान सर्टिफिकेट खंयचो मनीस 10,500 आपलो घर आमचो घर चलोवन दाखया सांगा आनी एक दीस आमची अंगणवाडी चलोवन दाखया सांगा तेन्ना आमी मानता तेंकां. तेच म्हणलें 5 वर्सांनी 500 रुपया पगार वाड 10,000 पगार इतलें काम करून हे जेन्ना कळ्ळें पळय अंगणवाडी जेन्ना वतालो तेन्ना कळ्ळें आनी तेन्ना तुमच्या कामाचें सरकारान कौतुक करूं ना केला. आता पगार तुमी सांगा. तुमच्या सरकारान केन्ना कौतुक केला कितें एप्रिशिएशन केला सांगा म्हाका. केन्नाच करूं ना. म्हाका अजाप दिसलें 5 वर्सांनी 500 रुपया पगार वाड म्हणलें 5 वर्सांनी. म्हारगाय खंय पावल्या गॅस पावलो 1000चेर. म्हाका 40 वर्सां जाला आमची मदतीसनी तांकां 8,000 ना, पगार. खबर आसा. 8,000 ओके. स्वीपर कितली घेता 40 वर्सां बरोबर. जातकीर? नाही म्हाका वायट दिसलें की तुम्ही स्वीपराक मिटिंगे तांकां वता किंमत पळय ना. तुम्ही मिटिंगेक च्या समोसा घेता तुमी सायन घेता ते खंयच्या काळान आसता ते पळया आमी आतां. आमची सिनियरिटी आमकां तांकां लागना. दुसऱ्या गव्हर्मेंट हितून तांकां सगळ्या सिनियरिटी लागता. बरोबर. आमकांच कितें अशें तरी प्रेस करता काय म्हणटा हांव. हांगा म्हापशेची कोण आसा तेजो सत्कार केल्लो तो आनी मुद्दाम उलोवचें कोण आसा म्हापशेची काय येवपाचें दिसता बाबा येवपाचें आसा ते. तुमच्या सगळ्यांचें काम करता खरेंच कौतुक करपाक रे. तुमच्या बरोबर आमी आसा. तुमची आतां हांगा तुम्ही बसला इतली कितेंय गरज आसल्यार आमकां सांगा आमी घेतो. नाही ना, तुम्ही आता आमकां कितें आता निर्णय सरकारा पळय. पर्यंत पावया आणि आमच्या आता मागणी निर्णय पूर्ण घेता करायला सरकार. तेन्नाच आमी आमी सरकारान ना. मागणार सर. प्लीज. दिल्ली मगो आमी 6 वर्सां जाले सरकारात दिल्ली. एक दीस अशी पाळी येवना की बायल रस्त्यार आयल्या. ताबडतोब सरकारून मेळटा गुंतो सोडयता. आनी तुमच्या मागणी कितें व्हडल्यो ना सरकाराक कितले दीस काडपाक येवन सहज सोडयता मागण्यो. तुमचो साथ आमचो बरोबर आसा. कळ्ळें? निश्चितपणे रावा. कितेंय गरज तें सांगा. सरकार येतकच बदल घडोवया बरोबर. थँक्यू. निवडणूक घेता. येता बरोबर आसा.